दिव्यवाणी 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 देव बरो दीस दिव सुमेस्तांग आज ऑक्टोबराची 4 तारीख आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचे फेस्ट पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक आनी प्रत्येक जावन हे व्हिडिओ विक्षण करनासल्ल्यांक आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचे भागी फेस्त हांव मागतां. सान फ्रांसिसाचे आदर्श घेवन क्रिस्ताच्या पावलांनी सोलोंक पेसडचे सबार भाव भयणी संवसारभर जायते आसात. मनशां संगी मात न्हय आसता सुकणी सावजां रानवट म्हण जाती ह्या सर्वांक भाव भयण म्हण वळखून तांचे लागीं संवाद करून संबंद रचून परिसर प्रेमी क्रिस्ताचो आरसो प्रकृती प्रेमी म्हूण नांव वाडिल्लो आसिसीचो महान संत सान फ्रांसीस जावन आसा. पापा फ्रांसीस सान फ्रांसिसाची तत्वां आनी मौल्यां लक्षिल्यान वळखून ती जिवन हेरांकी जिवंक प्रेरण दिवन आसा. 2015 वेर लौदातो सी होगलाप जावन तुका म्हणलें विश्व पत्र पाठोवन आनी तें पत्र बारीस फामाद जाल्लें. तें कार्य रुपार येवन पृथ्वेचें संरक्षण करचें, पृथ्वी आमचें दायज म्हणलें वळखोवचें. पृथ्वी आमी पोशण केल्यार मात्र आमकां ती फाटीं आमचें पोशण करतली, आमकां सांबाळटली म्हणल्या विशान सबार तर्क विनिमय करून आसार विसार पाशार करून जायतें बरेंपण जालां. जागृती आयल्या, जगवणी दिल्ले बरी जाल्या. आनी कालच्या दिसा परत आनी एक नवाल काल संजेर पापा फ्रांसिसान आसिसीच्या सान फ्रांसिसाच्या फोंडा लागसार फ्रॅटेल्ली तुत्ती भाव सर्व म्हणल्या नव्या विश्वपत्राक दस्तखत घाली आनी आज तें संवसारभर पावतलें. परत ही उतरां फ्रॅटेल्ली तुत्ती भाव सर्व सान फ्रांसिसाच्या बरपांतलींच जावन आसात. नांवान हे विश्वपत्र भाव सर्व म्हूण आपयल्यारी पापा फ्रांसिसाचो उद्देश हे सर्व भावां भयणींक उल्लेखून तांकां तें बरयल्लें जावन आसा. सान फ्रांसिसाच्या बरपां पैकी एडमॉनिशन्स जगवण दिवप म्हणयेत, चेतावणी म्हणयेत ही सरीसुमार 20 आनी 8 आसात. ही मोटवी शिकोवन सान फ्रांसिसान वेगवेगळ्या जाग्यार वेगवेगळ्या संदर्भार आपल्या भावांक दिल्ली जावन आसा. आनी ही उतरां फ्रॅटेल्ली तुत्ती म्हणलें सव्या चितावण्यांतलें घडिल्लें जावन आसा. आनी हे विश्वपत्राचें नांव परत फ्रांसिसाक लागू जावन फ्रांसिसाची मौल्यां खंडीत जावन ह्या विश्वपत्रार उखलून धरून आसतेलीं आसात. पापान सांगचे प्रमाणे हे शब्द ताणें कित्याक विंसले म्हूण हेका नव्या चिंतपाची सुरवात करूंक आनी तें जावन आसा पापा फ्रांसिसान भोव लक्षिल्यान लेखचें फ्रेटर्निटी आनी सोशल फ्रेंडशीप भाव बांदवपण आनी सामाजीक इश्टगत त्या देखून सर्व भावां भयणींक उद्देशून ह्या विश्वपत्राची पापा सुरवात करता. सान फ्रांसिसान भाव बांदवपण आपले जिन्ये पैनार उखलून धरलें. आपूण सर्वांचो आनी सर आपणाचे भाव आनी भयण म्हूण तो लक्षिल्यान वळखलो. धरती सुकणी सावजांकी भाव भयण म्हूण आपोवन निमाणें मरणाक वेंगतानाय भयणी मरना
तुका स्वागत म्हूण सांगून मरणाक वेंगूंक आयतो जाल्लो महान संत फ्रांसीस जावन आसा. ह्या संवसारांत जिवच्या हर एकल्याकी एकामेकाचो संबंद, ह्युमन रिलेशनशीप, भाव बांदवपण भोव गरज. कित्याक आमी समाज जिवी, आमकां संबंद गरजेचो. पापा फ्रांसिसान सांगचे बरी, आमी जिवचो हो काळ कश्टांचो, झुजाचो, दुर्बळकायेचो, देशांतरपण, हावो बदलाप, पापान म्हणचे प्रमाणे क्लायमेट चेंज, आर्थीक तत्वार, बेकारपण आणि प्रस्तुत हे मारेकार व्हायरसाक लागून ह्या दिसांनी आमी भोगची विराराय, आकांत आणि अक्लास ह्या सर्व भयानक परिस्थितींत एकामेकाक भाऊ भयणी म्हूण वळखून कश्टान पावून आसल्लें वांटून घेवन आमी मेळच्या पळोवच्या हर एका भावां भयणींनी जेजूचें मुखामळ पळोवचें, हेंच एक विशेष साधन आमी क्रिस्तांवांनी करी जाय जावन आसलें. पापा फ्रांसिसान सान फ्रांसिसाच्या फेस्ता दिसा म्हणजे आज हे एन्सिक्लिकल विश्वपत्र पाठोवचें भोव महत्वाचें. कित्याक म्हळ्यार भाव बांदवपण आनी सामाजीक इश्टागत हे सान फ्रांसिसाच्या काळजा मनांत खरेंच कसरलें. ताच्या जिणये मुखांतर ताणें भाव बांदवपण आनी इश्टागत हें उखलून धरिल्लें आनी हो एक उतीम लिसांव ताणें मनशा कुळाक दिल्लो. सॉलिडॅरिटी, एकवट, एकतार, आमी सर भाव आनी भयणी म्हणलें सान फ्रांसिसाक समा समजल्लें. त्या बिकार्यतें, कोडान कुसुल्ल्या कोडकरतें, केदळ ताणें कुर्सायिल्ल्याचें मुखामळ देखलेंगी त्या दिसा तावन सान फ्रांसिसाचे जिणये दिशास बदल्ली आनी त्या दिसा तावन हर एक पेलो म्हजो भाव आनी म्हजी भयण म्हूण फ्रांसीस वळखलो. त्या कोडकरतें कुडीचें ऊन, कातीची पिडा तर आपणा तें आंतरीक कोड आसा म्हूण ताका बगलें आनी आपणाचें आंतरीक कोड संवसारी वस्तूंक बुलिल्ल्या अबलेसाचें कोड, दंडिरव्यांच्या ओडणेक बुलिल्लें बांदपासाचें कोड, ग्रेस्तगाय म्हणलें कोड, समाजेंत व्हड नांव आपणाय जाय म्हणलें स्वार्थाचें कोड म्हूण फ्रांसिसाक समजलें. पूण ही ताची आंतरीक बदलावण. जिणये परिवर्तनाच्या वाटेक सान फ्रांसिसान वेंग मारूंक सुरू करतना तें कितें संवसारी दृश्टेन गोड उंच म्हूण लेखिल्लें ताका कोडू जावंक पावलें. आनी जें कोडू म्हूण ताणें लेखिल्लें तें दुबळे भिकारी, नाकारी, कोडकार, समाजान बहिश्कार घाल्ले हें ताका चड घोडसाणेचें जालें. कित्याक तांचे थंय ताणें पळयलें क्रिस्ताक. क्रिस्ताक ताणें देखलो. त्या नंतर तांकां तो सोदून गेलो, तांचे बराबर तो रावलो, तांचे सांगाता जेवलो, खेलो, पियेलो आनी तांचे बरीच जावंक सर रितीन ताणें प्रयत्न केलें. त्या कालाचो तो कोडकार समाजीक अस्पृश्य, आपडोंक नजो जाल्लो, सर्वांच्या दिश्टेतावन पयस रावत जे आशिल्लो आनी तर प्रस्तुत कोरोनाय आमकां एका तराच्या असलस मनोभावनान दवरतनय आमी दुसऱ्यांक पळोवंक ना, मेळोवंक ना, उलोवंक ना. बायलो
एकमेकाचो संबंध उणो जाला. बियाच्या वातावरणांत आमी आसा. काम नासता कितलोसो लोक बेकार जाला. देशांतरकार ठिकाणो सोदून कंगाल जाल्यात. भुरगीं युवा जनां बरें शिकप, बरो फुडार, बरें कुटाम आशेव आतां निराश जावन थकून गेल्यान गी. मुखार कितें म्हणलें दोस्तागी खंडीत जावन. पूण आमचो भवार्थ सांडचो नाका. बरवेसाच्या वाटेर आमी चलया आनी जेजू आमच्या जिणेंत सदांच स्विकार करून ताच्या पावलांनी चलोवंक प्रयत्न करया. दामियां कॉपेलांत कुर्सायल्ल्या जेजूची उतरां सान फ्रांसिसाक. वोस म्हजी इगर्ज दुरस्ती कर म्हणलें आमकांय जगोवन दितात गी. आज दुरस्ती करचें, नवीकरण हाडचें जायतें आसा. हांव म्हजें म्हणल्यार स्वार्थांतलें भायर येवंक, हर एक म्हजो पेलो, हर एक म्हजो भाव आनी भयण म्हूण समजूंक पापा फ्रांसिसाचें हें विश्वपत्र परत नवो बरवसो हाडचें तसलें जावं. एका फलाणे सांजेर दर्या तडेर एक धाकटो भुरगो थंयसर आशिल्ली नकतेरे माशली स्टार फिश विंचतलो, बग्गतलो, ती हातान काण घेतलो आनी उदका कुशीन वचून घालतालो. आनी तितल्यार एक माणेस्त सोलोवन येवचें हें पळयत रावन विजमीत पावून लागीं वचून, भुरग्या हें तूं कितें करताय? हांव ह्या नकतेरे माशलेक संकश्टांत बचाव करता. हो ह्या दर्या कुशीन हांगा मात न्ही, ह्या लांबायक साबार असल्यो नकतेऱ्यो माशल्यो आसात. तांकां बचाव करून तुका साध्य आसा गी. पूण तो धाकटो भुरगो त्या एका नकतेरे माशलेक दाखोवन त्या एकाक पळय म्हणटा. म्हणजे जर हांव एकलो एकाक एकल्याक बचाव करीन तर तूं आनी हांव आमी समेस्तां सांगाता मेळटना कितल्याशा जाणांक आमी बचाव करूंक साध्य आसा न्ही गी. तर आसिसीच्या सान फ्रांसिसाची तत्वां उखलून धरून पापा फ्रांसिसा सांगी हात मेळोवन शांती समाधाना खातीर वावूरून शांतीचे दूत जावंक पेसाडया. कशें सान फ्रांसिसान दामियांतावन सुरू केल्लें तें नवीकरणाचें मिसांव सगळ्या इगर्ज मातेक पावलें. आज आमी हर एकलो जेजूच्या त्याच मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन आसा. दुरस्ती करचें मिसांव आमकां सर्वांक आसा. बप्तिस्म घेतिल्ल्या हर एकल्याचें हें मिसांव. तर कित्याक आमी फाटीं रावचें? बदलावणेक मुखार सरया. लेट्स मेक अ डिफरन्स वेरेवर वी आर. तर परत तुमकां सर्वांक आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचें भागी फेस्त हांव मागतां. देव बरें करूं. संदेशाड दुखैलेल्या घावे
मोक्षाने मोगांते दुभावसातय भाव जीव दोरू आईला सोम्या उपकहेस मागो कर मागा सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया साम्यक स्तुती गायन जिने निरासलेल्या बरवशाचे गिरजा अंकारात असलेल्या उस्वाट तुझो फाको दुःखात बुडलेल्या संतोषावे सोंदे आईला सोम्या उपकहेसर मागो कर मागा सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया साम्यक स्तुती गायन कर मागा सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया साम्यक स्तुती गायन दिव्यवाणी